नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता पळया कांय वेळची खबरो। बेतलभाटी बलात्कार प्रकरणावयल्यान महिला काँग्रेस आणि गोंयचो आवाज चाळवला। तिनूय दुबावितांक खर ख्यास्त दिवची अशी मागणी दोन्ही संघटनांनी केल्या। तशें लेखी निवेदन तांणी मडगांव पुलिशेक दिलां। महिला काँग्रेसीन तर पुलिसां वांगडा तू मै मै केलें। बेतलभाटी एके 20 वर्सांचे गोंयकार चलयेचेर इंदोरच्या 3 पर्यटकांनी बलात्कार केल्लो। ही पयली आनी निमणी घडणूक जावंक जाय। ह्यान फुडें पर्यटका कडल्यान गोंयकारांचेर आगळीक जाल्यार कायदो हातांत घेतले, थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। If you come to Goa, you can drink cheap. Our ladies are free, but that is a wrong notion. It is in the mentality is such. When I come to Goa, I have to sleep with somebody, and the girls are available here. It is not that. What is your demand? My demand, as he said, that there should be the strictest punishment, and not after 1 year. The results of the punishment should be within a week or 15 days. There should be some fear that yes, Goa is not only for fun. You can come and enjoy the beaches and the nature, but not this. गोंयची पर्यटन पॉलिसी चुकीची आसा। गोंयान येवप म्हणजे दारू, बाई, जुगार, घोळी वखदां सहज मेळटा अशी पर्यटकांची धारणा जाल्या। तेंच मुळासावन बदलपाक जाय अशें गोंयचो आवाज म्हणटा। Because of that, we are telling change the policy. They are telling the police take strictest action against the strictest action against the perpetrators and all these tourists. We don't blame all tourists, but certain section of the tourists who come and do this nonsense. And this is a question mark on the tourism policy. What we are opposing. तेजो आज रेप जाला गोयच्या भुरग्याचेर, जो कोणी टुरिस्टांनी केला काय हांगा रावता ते लोकांनी केला आमकां सारकें खबर ना, पूण जो आज रेप जाला तेजो निशेध आनी प्रोटेस्ट करपाक येयला। आनी एक आमचो व्हडलो प्रोटेस्ट आहा की गव्हर्नमेंट आयज जे गोंयची जी इमेज आसा कॅसिनोक लागून सेक्स, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, गोवा में लडकी कित्याक रे हे पयले स्टेटमेंट येता गोंयान पावले की हे पयली बंद करपाक जाय। होम मिनिस्टर आयज US आहा, तेणे कितें तरी एक ऑर्डर दिवची हांगा पुलिसांक की पेट्रोलिंग सारकें जावचें। पेट्रोलिंग सारकें जावन आमची जी बायलां आसा, जी आमचे गोंयान चेडवां आसा, जी आयज खंयसरूय बिचार आयज वचपाक तांकां फ्रिडम जाय, तांकां भंय नासपाक जाय, तो भंय काडपाक गव्हर्नमेंटान कितें तरी हें काडपाक जाय। जे लोक आयज हांगा रावता, मायग्रंट वर्कर रावता जाल्यार टुरिस्ट येता कोणूय जाल्यार पयलीं म्हटल्यार जे मायग्रंट वर्कर आनी कोण आहा तेंचें आयडेंटिफिकेशन घेवपाचें। आयज पंचायत, म्युनिसिपालिटी सगळे हफ्ता घेवन तांकां आरामान दवरला आनी कोणचेंच आयडेंटिफिकेशन ना थंय। तें आयडेंटिफिकेशन जावचें तेंचें आनी गोंयची सेफ्टीचें तेंच्यांनी पयलीं कॅर घेवची। महिला काँग्रेस म्हणटा आमी हे घडणुकेचें राजकारण करिना, पिडीत चलयेक न्याय मेळोवन दिवपाक मुखार सरल्या। ते खातीर गोंयभरच्यान महिला मडगांवांत आयल्या। Our own sisters not safe in our own beaches. ते बापडे न्हवऱ्याक घेवन गेल्ले। हे 3 जाणां जे हांगा अरेस्ट केल्ले आसा ते 3 रेपिस्ट ते मध्य प्रदेश इंदोर गांवचे आसा। ते इंदोर येतले। एक तितूंतलो स्टुडंट आसा, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इज अ मायनर, इज अ स्टुडंट, अ मायनर। ही सर ताजो टिचर आनी एक तिसरो मनीस आसा तो एक रेपिस्टच। इंदोरात ताजेर केस चालू आसा। हेनी तांकां वायट दिसता, लज दिसता सांगपाक, पूण ही दिस इज रियलिटी। मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार। ट्विटर म्हळ्यार राजकी गरम मसालो मेळपी लागींचें दुकान जालां। आयतारा ह्या दुकानार 2 नव्या राजकी तरणाट्यां मदीं धिरयो जाल्यो। एक आसा काँग्रेसीचो आजी मणियारो, जाल्यार दुसरो आसा गोवा फॉरवर्डाचो माजी प्रवक्त। ही जुगलबंदी सुरू केली काँग्रेसीचो मणियारो सिद्धनाथ भुयावान। उपरांत ताका रोखडोच जबाब दिलो गोवा फॉरवर्डाचो आदलो मणियारो दुर्गादास कामतीन। पळयात हें नाटक। मजगतीं काँग्रेसीची जनमन गण नमन तुका गोंयकारा यात्रा गोंयभर भोंवत आसा। तांचो नवो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तांच्या सांगातान। गोंयांत मुख्यमंत्री जावन 100 दीस पूर्ण जातात। सो आमी हो प्रोग्राम
जो आसा सिंपल प्रोग्राम सेंच्युरी विदाउट सीएम. गोंयांक सेंच्युरी जाली सीएम नासतना. म्हाका दिसता देशांकूच ना तर जगांक खंयच आसपाना एक स्टेटीचो हेड तो नासतना स्टेट चलता आनी 100 दीस ताका जातात. गोंयांक कॅबिनेट ना. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आमच्या गांवांत आनीक तारांकीत हॉटेल नाकाच. सध्या 2 आसा तितली पुरो. कासावले आरुशी कुयलीचे थळावे आक्रमक जाले. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत तांणी सरपंचा सयत पंचायत मंडळाक सामकें कात्रीन धरलें. सरपंचान तिडकल्ल्या नागरिकां पासून 2 पावलां पयस रावपूच पसंत केलें. ग्रामसभेक व्हडा संख्येन ग्रामस्थ जमिल्ले. तांणी सुरवातीकूच पंचायत मंडळाचेर आक्रमण करपाक सुरवात केली. ग्रामस्थ म्हणटा ह्या नदी ग्रामसभेत गांवांत आनीक मोठो प्रकल्प नाका असो थाराव मानून घेतला. तरी नव्या 7 तारांकीत हॉटेलाक परवानो दिलोच कसो? लोकांचो रुद्रावतार पळोवन सरपंचान ग्रामसभा अर्द्यार सोडून बिटकी कवळी. What has happened? They are frustrated. They were attacking my 2 panchas. Why you did not stop when you were in the previous panchayat? But it is not their subject. They cannot stop it. As per this act, nobody can stop it. Gram Sabha has no powers. This is what I am trying to tell them every now and then. They think everything is Gram Sabha. As per the Gram Sabha resolutions which proposals had come, there was a question of last Gram Sabha to ask us why is the Gram Sabha resolution binding on the panchayat or not. At that point of time I had told them that see, we will ask for the higher authority and we'll get back to you. And as such, today we got back to them and I started explaining about the Gram Sabha rules. As I said, yes, Gram Sabha are binding, but from A to J. Within these limits, you can bring all your Gram Sabha questions. विचारले कित्याक करूंक ना तेन्ना ती आपूण जावन आपले जे कोण आसा तांकां ती नॉमिनेट करता तूं कन्फर्म करूंक ना पॉयंट ते ऑर प्रपोज करूंक ना पॉयंट. सो हाजेरूय आमचें ऑब्जेक्शन आसलें. तर ग्राम सभा स्टार्ट जावन आतां पयलो अजेंडा पॉयंट जो आसलो तो आमचो whether the proposals taken or the resolutions taken are binding on the panchayat. So हेजेर हो पॉयंट आमचे लास्ट ग्राम सभाकूय बीन आशिल्लो. सो तेणे आमकां जो आयज एक्सप्लेनेशन दिला which is not valid or relevant to the point that we were asking. And one important thing what you said is that last Gram Sabha, last 10 वर्सांची जी रेजोल्युशनां घेतिल्ली ती आपणे चॅक करूंक जाय म्हणूंक लागले आनी तेन्नाच की आपण डिसिजन घेतलें की हे बायंड जाता वो ना ते. सो त्या पॉयंटार ताका आमी विचारलें की तुवें चॅक करिनासतना कॉम्पिटंट ऑटोमोबाईल हॉटेलाक तुवें लायसन्स कशें पास केलें. जेन्ना तूं म्हणटा 10 वर्सांची पयलीं तो रेजोल्युशन आपणाक चॅक करूंक जाय जाल्यार ती चॅक करिनासतना इतली रेजोल्युशनां आमी घेतिल्ली आसा की आमकां आनी हॉटेल प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका म्हणून जाल्यार तिणें आयज हें चॅक करिनासतना कसो पास केलो. हाका लागून हें विचारलां म्हणून तिणें आयची ग्रामसभा बंद केल्या. ती आपूण व्हडलो हिटलर म्हणून समजता, लोकांक उलोवंक दिना. आमकां पयलीं स्टार्ट जावचे पयलीं सांगता ती तुमी ओगी आयकोचें म्हणून आपूण कितें उलयता तें. हें तसलें न्हय. ग्रामसभा ती न्हय. ग्रामसभा सगळ्यांनी डिस्कस करपाचें आसता. आनी ही आवयल्यान आमी उलयता म्हणून सांगता आमकां कॅमेरा जाय म्हणून. हय आमकां कॅमेरा जाय. आमच्या गांवच्या खातीर कॅमेरा जाय. आमकां दाखोवंक जाय लोकांक की आमी आमचो गांव राखूंक अशी झगडटात म्हणून. NOC तो तिका दिल्ली आसा. Other authorities have given the NOC for the hotel. Then only you can decide. The court has not told us panchayat to give the license to compete on whichever hotel it is. The court has not given directions to give the order, but it has said it has kept it in their this to decide about it. So being the head of the panchayat, being the head of the village, she has to decide what is there in the panchayat, what is there in the village and what is not there in the village. The main thing is we don't have proper amenities here. आमच्या गांवांत 2 ऑलरेडी हॉटेलां आहा. व्हडलीं 2 आमी म्हणटा तिसरी आनी हॉटेल नाका कित्याक आमच्या नेरो रोड आहा. आतां हॉटेलाच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बसी येतात. कासावलेसान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गांवांत सध्या लायट, उदक, रस्त्याची मारामार आसा. देखून नव्या मोठ्या निवासी प्रकल्पांक उक्त्या हातान परवानगी दिवची न्हय. बार्ज दुरुस्तीक परवानगी दिल्या, पूण चलता वेवसाय भलतोच ताचेर कारवाय करप, अशें साबार थाराव सांकवाळचे ग्रामसभेन मानून घेतले. सांकवाळची ग्रामसभा आयतारा पंचायत सभाघरांत जाली. हे वेळार कार्यकारी सरपंचा सयत हेर पंच आनी ग्रामस्थ हजर आसले. नव्या बांदकामावेल्यान गांवाचेर आकांत येवपाना हाचे भान दवरून ह्यान फुड्या बांदकामांक परवानगी दिवप असो सूर ग्रामसभेत दिसून आयलो. Whether such change of zones for individual benefits from settlement to commercial, whether it should be permitted or not. Today's Gram Sabha specifically debated this proposal and said that any project that comes has to be first made to comply with sewage treatment plants, water harvesting and all possible measures. Secondly, Gram Sabha also proposed that no zone change should be permitted, and if any zone changes have been proposed, then they should be reverted back into settlement zone. बरे रेजोल्यूशन्स आमी घेतलेले आसा. वन इज इलिगल कटिंग ऑफ बार्ज. आमी तांकां एक्चुअली परमिशन दिल्ली आसा ऑपरेशन ऑफ द बार्ज म्हणून थंय, पण दॅट रिपेर ऑफ द बार्ज, बट रिपेरिंगान कटिंग बी येना. आनी ताका लागून आमचे जे बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन आसात श्री नवीन झा, तांच्यांनी रेजोल्यूशन घेतलेलो आसा की जे इलिगल कटिंग चलता थंय ते स्टॉप जावचे. आनी दुसरी गजाल आसा ती आमच्या थंय MES कॉलेजी कडेन वॉर्ड नंबर 1 मेगा प्रोजेक्ट्स भरपूर आयिल्ले आसा, मेगा ड्वेलिंग प्रोजेक्ट्स, आनी ते तांकां लागून आमकां खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा थंय. सो हे खंय तरी हायर अथॉरिटी पर्यंत पावचे, आनी असो ताच्या खातीर आमी रेजोल्यूशन घेतलेलो आसा. सांकवाळे सावन आमचो खबराकार हिरू महाले. सामान्यांतलो सामान्य नागरीक केद्याय मोठ्या सरकारी कार्यालयात आपल्याक जाय ती म्हायती मेळोवंक शकता. माहिती हक्क कायद्याची हीच ताकद. 4थें अखिल गोंय म्हायती हक्क अधिवेशन आयतारा पणजेंत मिनेजीस ब्रागांजा सभागृहांत जालें. ह्या अधिवेशना निमतान गोंयभरचे म्हायती हक्क कार्यकर्ते व्हडा संख्येन एकठांय आयले. बुजुर्गां मदीं भासाभास जाली. नव्यांक म्हायती हक्क कायद्याचो कसो उपयोग करप हे विशीं मार्गदर्शन केलें. To push the government to integrate the technology IT with RTI Act. You see, if you do this, dissemination of information will be easier, making applications will be easier. Why is government not putting up portals? Why government is not putting up apps? When one is going to file a PIL, I know you file RTIs. I said I'm not going to file it against any personal individuals, any individual constructions, any builders. I'm not interested. But I filed it. I have learned a lesson of my life. But if I have to take on, anybody gives me, today somebody was telling me about one, I said, give me the link. Don't worry where I am and in which party I am. Give me the link that there is this, I will go for it. So, dear friends, I believe that when you are fighting for a cause with a clear motive, we have all got our weaknesses. Only prayer can save us from falling into those weaknesses. आयचो जो अधिवेशन जो आसा, कन्वेन्शन जो आसा, हो आमचो एवरी इयर करपी कन्वेन्शन्स. आयचे कन्वेन्शन चडांत चड आमी हाडला ती गोश्टी म्हणल्यार PIL कशें फायल करपाचें, हे एक आमी लोकां बद्दल एक इन्फॉर्मेशन जे हाडून दवरपाक सोदलेलें आहा हे फाटी. RTI कन्वेन्शन आमी करतात. RTI कन्वेन्शनान आमी दर वर्सा कितें ना कितें एक न्यू सब्जेक्ट्स घेवन लोकां बद्दल येता. ह्या फाटी आमचो चडसो आशिल्लो तो PIL आमी कशें करून फायल करपाचें, लोकांक म्हायती आनी तेंची तेंचे बद्दल फुडें तांकां आनी कशें करून झगडपाक जाय तेजे बद्दल आमी जे आहा आयज हांगा हे दवरलेलें आसा. ह्या हितून सेक्शन 4 जे आसा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्शन आसा. जेन्ना आमचो एक्ट जालो 2005 RTI एक्ट,
तेन्नाच्यान 120 दिसा भितर हे सगळे सेक्शन 4 लावंक जाय आसलो, पण हे गव्हर्मेंट लायना. गव्हर्मेंट प्रत्येक फाटी म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी कशी जातली सेक्शन 4 लायना आसतना. हाजेर हांव उलयलां, सेक्शन 4 हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. जे कितें वेबसायटीर तुमी सगळे घालूंक जाय. म्हाका दुख्ख दिसता आयरिस रॉड्रिक्सान बाबान एक प्रश्न केलो, जी वेबसायट आमची हेजी आसा स्टेट कमिशनाची, ती सुद्दां वेबसायट अपडेट करूंक ना. 10 वर्सां जाली. ही जर स्टेट कमिशनर जर आपली स्वताची जर वेबसायट अपडेट करिना जाल्यार स्टेट कमिशन कशें सांगतली दुसऱ्यांक, खंयच्या डिपार्टमेंटाक सांगतली बाबा तुमी वेबसायट तयार करा म्हणून. बिकॉज रायट टू इन्फॉर्मेशन हो इतलो एम्पावरींग एक्ट आसा की तुजो सामान्य मनीस, सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक केद्याय व्हडल्या ऑफिसान, केद्याय व्हडल्या गव्हर्मेंट इस्टॅब्लिशमेंटान वचून माहिती कांयच रिजन कांयच दिनासतना आपल्याक जाय ती माहिती मागपाचो इतलो अधिकार दिता. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार यशवंत परब. वास्कोतले परिस्थितीचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन हुस्को उक्तायला. ते म्हणटा पावस पडटकीर वालेती हुस्पोवंक येवचे परस पावसा पयलींच सगळें जाग्यार घालप शाणेपणाचें. तशेंच नुस्तेकारांक नवी जेटी मेळटा म्हणसर कावळे म्हातारे जातले, तो मेरेन सद्याची जेटी दोनूय वटांनी वाडोवची. वास्को खारीवाड्यार पावसा पयलींची कामां जावना, ते खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मुरगांव पालिकेक दोश दिला. तशेंच वास्कोत सुमार 300 नुस्तेमारी बोटी, पूण तांची वेवस्था थळावे जेटीर सारकी जायना. ते खातीर जेटीचें रुंदीकरण करचें अशें राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा. प्री मान्सून म्हणजे प्रिपरेशन पयलें वास्को हे जे लो लायन एरियाज आहाय त्यो आयज क्लीन करपा जाय आसल्यो. केलो ना, कांयच दिसता पडना वास्को. आयज हें कितें केलेलें सी प्री मान्सून म्हणजे पावस येवचो पयलो हें तुवें प्रोविजन करून दवर लोकां लागून. हाल्या म्युन्सिपालिटी कितें करता, डायरेक्टली खूंय ब्लॉक जाला थिंग येवन ओपन करतले. ते ओपन केले तशें जायना. तो प्री मान्सून म्हणटा पावस येवचो पयलीं सगळें तयारी करपा जाय. हे सगळे गटर जे आहाय ते क्लीन जावपा जाय, पूण आयज म्युन्सिपालिटी दिसता पडना जे केलोलें. वास्को बोट्यो सुमार 200, 250, 300 सुमार बोटी आहा. पूण त्यो बोटी त्या फिशींग जेटीर आमकां हालीं 20 तितल्यो बोट्यो बांदूंक मेवताय आनी हेर बोट्यो सगल्यो भायर उत्ताय. सो इट इज अ पॅरिशेबल आयटम लायक फीश. हें आतां रोखडेंच बाजारान वचपा जाय आनी हें तर बाजारान पावना, नुस्त्याक लोकांक सारकें मेवना. म्हणटकच आमकां म्हणटात एक फिशींग जेटी, प्रॉपर लँडींग फिशींग जेटी जाय देंवोवपाचें नुस्त्याक. पूण ही मेवना म्हणून आमी कितें सांगलें, तुमी फिशींग जेटी तर आमकां दिता बांदता, तें एक काम करा, दोनी सायडीन मातशें इल्लेशें एक्सटेंशन करा. वास्को सावन आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केंद्र सरकाराच्या उन्नत भारत अभियाना खातीर आसगांव ज्ञानप्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयाची निवड जाल्या. प्रधानमंत्र्याची ही महत्वाकांक्षी येवजण. देशातल्या 40,000 महाविद्यालयांतल्यान फकत 338 महाविद्यालयांची निवड जाल्या. तातूंत हें एकमेव गोंयचें महाविद्यालय. हे विशीं महाविद्यालयाचो प्राचार्य दोतोर B.R. आरोलकरान माहिती दिली. हे येवजणे अंतर्गत कॉलेजीन 5 गांव दत्तक घेवप, त्या गांवांनी शिक्षणाची गंगा पावप. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालया वतीन ते खातीर अर्थीक मजत मेळटली. Out of these 338 colleges have been selected to implement this program, and from Goa we are one of the colleges. Under this program, the colleges are supposed to undertake socio-economic survey of the adopted villages and implement several skill development programs as well as awareness programs on health, sanitation and other issues. Each college will have to adopt 5 villages. We have decided to adopt the villages of Asagaon in Bardes Taluka, in which our college is located, and Hasapur, Kasarvarne, Halarn and Chandel from Pedne Taluka. म्हापशेंसावन आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मलमूत्र प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी जोड बसकेक दांडी मारली. कुर्टीच्या थळाव्यां बरोबर तांची बसका खांडेपार पंचायतीन आफयल्ली.
आता हीच बसका येता त्या शुक्रारा थारायल्या. वाठारांत येवपी मलमूत्र प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. कुर्टी हावसिंग बोर्ड वाठारांत मलमूत्र प्रक्रिया प्रकल्पाचे सरकारान काम हातान घेतलां. ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध उक्तायता. थळाव्यांच्यो भावना मतीन घेवन पंचायतीन तांची बसका प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्या वांगडा थारायल्ली. पूण कांयच कळनासतना अधिकारी बसकेक आयले ना. ह्या प्रकल्पा खातीर पंचायती कडल्यान कांयच परवानगी घेवना अशें पंचायत सांगता. आमचे रिझोल्युशन जे रिवोक केल्ले तेजेर सिवरेजीन केस घातलेली, तर ते केसीक आमी इंटरव्यून केल्लेले आमचे रेजिडेंटांनी. तर तेज्या खातीर आमकां इन्व्हेंटर कोण केल्लेले तांकां आनीक सिवरेज हांकां घेवन जॉयंट मिटींग दवरलेली पंचायती. पूण ते सिवरेजीचे मनीस ऑफिशियल्स आज येयलेच ना आनी तेंच्यांनी इंटिमेट केल्लेले. ही बरी गोश्ट न्हू, कारण पंचायतीन तांकां रायटिंगान दिल्लेली नोटीस, तर तेंच्यांनी येवपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी पंचायतीचोय आनी आमच्या सगळ्या रेजिडेंटांचो टायम वेस्ट केलो. तर एज अ स्पेशल केस आमकां पंचायतीन सांगलें की तांकां आनी एक चान्स दिवया म्हणून. तर आमी तांकां परमिशन दिलां की आनी एकदां मिटींग घेवची म्हणून. आनी ती मिटींग 1 तारखेक 1 जुनाक दवरलेली आसा शुक्रारा. तेन्ना आमी पळयतले की आमी होप करता की तेन्ना तरी ते येतले आनी जॉयंट डिस्कशन जावन ह्या शिफ्टिंगा जे STP शिफ्टिंग आहा तेजेर कितें तरी तोडगो येतलो अशें आमकां दिसता. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.